हाय हाय बीजेपी पार्टी हाय हाय। बीजेपी सरकार जेन्नासान आयला तेन्नासान आमची देशाची हालत कितें जावपाक लागलेली आसा, आमचे गोंयची हालत कितें जावपाक लागलेली आसा। तेमी जे ते सांगलेले की आमी 100 दिसान ते चेंज करतले, जे आमकां जी म्हारगाय आहा ती कमी करतली, ही सगळी खोटी आश्वासनां दिवन लोकांक फटयला। सो हांव मागता जे प्रमाणे आयज केरोसीन आनी पेट्रोल, आज केरोसीन तेमी बंद केल्ल्या, एक गरीब लोकांक आमचे एक मॉडेल आसयता, जे हिंदू धर्मान मॉडेल आसोवपाक केरोसीन जाल्यार केरोसीन सारकें मेळना, तांकां प्रॉब्लेम केल्ले आहा। म्हारगाय तुमी जाणा, दाळ आनी चणे आनी कशी म्हारगाय जाल्ली आसा ती टोटली आमकां कॉलेप्स जाल्लें आसा। आयज हांव मागता ह्या गव्हर्मेंटा कडेन गरिबाचें मातशें चिंतोंक जाय। आयज जे 60-70 रुपये किलो जी दाल आसलेली तेन्ना ते म्हणटाले की काँग्रेस सरकारान म्हारग केला। आयज काँग्रेस सरकारान हांकां सारकें हाडून दाखयलें की बाबा कितें फॅक्ट आसा, कितें लेन देन आसता ती एक प्रमाणे गरीब लोकांक कशी पावपा जाय ती काँग्रेस पार्टीन दाखयली। आयज इमीन ती जे 70 रुपये किलो आसले ते 225 रुपये किलो केल्ले आसा। तुमी जाणा आसले जे भुरग्यांक सांगताले तरी एक बेकारी हे आसा ताका हें करतले, भुरग्यांक कामां लागतले, टोटली कॉलेप्स जाल्ले आसा। हांव मागता हेमीन मातशी चिंता करपा जाय आमची गरीब लोकांची, मिडल क्लास लोकांची म्हणून, की गोंय आनी देश आमचो कसो वयर येवपा जाय हेची चिंता जाय। आनी आमी एक मेमोरंडम आमचो युथा तर्फे म्हणजे डेप्युटी कलेक्टर वास्को आमी धाडून दिले। राष्ट्रवादी आनी वास्को यूथ काँग्रेसीन निवेदन दिलां, सरकारा कडेन पावयता म्हणून मडगांवचो डेप्युटी कलेक्टर उलयला। नॅशनल काँग्रेस पार्टी आनी वास्को यूथ ब्लॉक काँग्रेस आसा तांच्यांनी आज एक रिप्रेजेंटेशन दिलां। प्रायस रायज जी आसा, दर वाड ताचो निशेध करपाक आनी एक प्रोटेस्ट म्हणून तांच्यांनी एक म्हजे कडेन रिप्रेजेंटेशन दिलां। तांकां हांवें एश्युरन्स दिला की हें रिप्रेजेंटेशन जें आसा तें गव्हर्मेंटाक हांव फॉरवर्ड करता। पुडंटा खातीर वास्कोच्यान निशांत परब आनी शिरीश कुंकळकार।